कर्नाटकातले काम दिगंबर कामतीच्याच काळात जाल्लें. तेणे वा गिरीश चोडणकरान 48 वरां भितर राजिनामो दी म्हण सांगपाची गरज ना. सर्वोच्च न्यायालयाचो निकाल जो मेरेन येना तो मेरेन विधानसभेत चर्चा करपाची आमची तयारी ना. आतां मेरेन कर्नाटकान केल्लें काम कोर्टाचे नदरेक हाडपाचें काम आमी करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला. सर्वोच्च न्यायालयात गोंय हारचेंच ना असो आत्मविश्वासय तेणें उक्तायलो. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान कर्नाटकाक बरयल्ल्या पत्रांक लागून कोर्टाचो अपमानय जाता आनी कोर्टाच्या निर्णयाचेर तेंचो परिणामय जावं येता. तेका लागून बेगोबेग एका दिसाचें अधिवेशन आफोवपाची मागणी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन केल्ली. पूण मुख्यमंत्र्यान तिका न्हयकार दिला. म्हादयच्या विशयाचेर फुडलें पावल घालपा संदर्भात शुक्रारा ॲडव्होकेट जनरल आनी उदका स्त्रोत मंत्र्या बरोबर बसका आफयल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पर्यटकांक आडावपाची भाशा करप्यांक बुद्ध शिकयतले अशी शिटकावणी तेणी दिल्या. पळयात. जर कायदा हातान घेवपाचो जर केला आसत जाल्यार ताका योग्य ती शिक्षा जी आसा ही नक्कीच दाखयतलो हांव सांगता. आमी म्हादयच्या विशयाचेर म्हणजे काल WRD मिनिस्टर इज क्लियर कट आनी वॉट द गव्हर्मेंट स्टँड आसतलो हो क्लियर केला. ओके, आणि त्याच पद्दतीन म्हणजे ताणें आपल्या स्टेटमेंटानूय म्हटलां म्हणजे वेळ पडलो जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमकां MOF मिनिस्ट्रीच्या अगेन्स्ट सुद्दां जर आमकां फायल करचें पडलें जाल्यार वी आर रेडी टू. म्हणजे म्हादयच्या बाबतींत जेंच्यांनी उदक वळोवपाक दिलें तेणी आमकां शाणपणां सांगपाची गरज ना. दिगंबराक वचून विचारात 7 ते 12 हेज्या मदीं उदीक जर वळयलां आनी जर नालो मारला पळय न्ही रे हो तेज्या कार्यकाळान मारला, त्या खातीर तेणी शाणपणां म्हाका सांगपाची गरज ना. एक्चुली प्रॅक्टिकली जर डिगींग जो केला हें तेज्या टेन्युअरान केलां. हें जर तेणी स्ट्रीक केल्लें आसत जाल्यार तें जावचें नासलें. खातीर तेणी शाणपणां आनी तेणी वेगळें अधिवेशन घे म्हणून म्हाका सांगपाची गरज ना. आमी करपा खातीर पुराय कॅबिनेट आनी सरकार जें आसा हें सक्षम आसा. आनी उदीक वळयलां हय आमी म्हणटा की तांच्यांनी वळयलां तें वळोवपा खातीर फाटलें काँग्रेस सरकारूच जबाबदार आशिल्लें, तांच्या कार्यकाळांत जालां. आनी वीथ फूल प्रूफ आमच्या WRD मिनिस्टरान म्हटलां त्या प्रमाणे वी आर सबमिटींग वीथ अ फूल प्रूफ फॉर द MOF मिनिस्ट्री ऑल्सो. म्हणजे सगळे तेजे प्रूफ जे आसा जे आमचे कडेन आसा आमी सबमीट करता. आनी तेंय सांगलां आमी हेन्स फोर्थ म्हणजे आमी सुप्रीम कोर्टान पूर्णता आमची बाजू जी आसा ही भक्कम रिती आमी मांडलेली आसा. आनी आमकां विश्वास आसा की ह्या बाबतींत आमी खंयसरूच म्हणजे अर्चनासून आमी तडजोडूय ना आमची. जे ते म्हणटात की म्हादयचें उदक फक्त सगळें आमच्या वचून मांडवीन मेळटा, बट ताज्या खातीर गोंय सरकारची ऑलरेडी 46 काय कितले आय डोंट नो एक्झॅक्टली द फिगर म्हणजे डॅम्स जे आसा हे खरें म्हणजे बांदपाचें ठरिल्लें गोवोरमेंटाचें. भितरल्या 6 धरणां बांदपा खातीर आमकां क्लियरन्सूय मेळिल्लो तेन्ना. बट तें काम आमी जें एक्सपर्टायट करता म्हणजे आमकां ते उदकाची गरज आसा आनी आमकां तें उदक जाय ताच्या खातीर तेजेर बांदपी सकयल येवपी वेगवेगळी कडली धरणां जीं आसा ती हांवें ऑलरेडी आमच्या WRD मिनिस्टराक आनी पुराय टिमीक इन्स्ट्रक्शन्स दिला. वी वील एक्सपर्टायट इट. म्हणजे तांच्यांनी इन लाँग रन म्हणूंक जायना तुमचें उदक फक्त मांडवीन वता, तुमचें उदक वेस्ट ना. आमकां खरें म्हणजे सॅलिनिटी आनी तें सगळें आसाच, बट ताच्याच बरोबर आमकां जी ज्या ज्या जाग्यार आमकां डॅम्स घालपाक जाय आसले पळय ते आमी कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडेन म्हणजे आमकां ताजी कितल्या मोठ्या प्रमाणात गरज आसा आनी कितल्या पद्दतीन आमी बेगिनात बेगीन तें काम करपाक शकतले. एक्सपर्ट हेजे कडेन आमी ओपिनियन घेवन वी आर फास्ट ट्रॅकिंग दॅट प्रोजेक्ट. बट ट्रिब्युनल ऑर्डर जी आसा पळय न्ही ही अनलेस एंड अंटील सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय जाल्या शिवाय नोटिफाय जावंच शकना. त्या तूं जें म्हणटा पळय न्ही म्हणजे डिस्कशन आनी कितें जावंक ना अजून. आनी जो पर्यंत हो निर्णय सुप्रीम कोर्टान आसा आनी आमकां जो पर्यंत विश्वासान घेना तो पर्यंत आमी ताचेर डिस्कशनाकूय तयारी ना आमची. टील नाव तांच्यांनी ताचेर स्टे दिवंक ना. बट वीच इज द पेंडींग नाव वी आर आस्किंग टू गिव द स्टे ऑन दॅट. आवर AG इज प्रेसिंग द सेम थिंग. Of course. This time we are trying. Yes, right. We are asking for the interim stay on that award. We are pressing that. जे आमचे हक्क आसा तेजे खातीर जे कितें कन्फ्युजन क्रिएट जालां तें क्लियर करून घेतलें अशें आमचो सगळ्यांचो फेथ आसतना कोण हे लोक म्हणणारे की तुमी 48 तासां भितर तुमी रिजायन जाय हें जालें ना तें जालें ना जाल्यार फिलीप नेरीन वस्तुस्थिती सांगिल्ल्यान मुख्यमंत्र्याची फटिंगपणां उक्ताडार येयल्यात अशें म्हणत गोवा सुरक्षा मंचान प्रमोद सावंत आनी ताच्या मंत्रिमंडळाक उजरावन काडला. सरकारान गोंयकारांक फटयल्या अशें म्हणत गोंय सरकाराक एक्सपोज केल्ल्यान राज्यपाल सत्यपाल मलिकाचें मंचान अभिनंदन केलां. गोंय आनी कर्नाटक सरकारान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकराचेर खटलो घालपाक जाय अशी मागणी सुभाष वेलिंगकरान केल्या. पळयात मंचाचें म्हणणें. आमचे राज्यपाल जे आसा गोंयचे सत्यपाल मलीक हांणी आतां पर्यंत गोंयांतल्या खंयच्याच राज्यपालान लोकल इशू बद्दल कन्सर्न दाखोवंक ना. इतलो मोठो कन्सर्न ह्या राज्यपालान दाखयल्ले आसा
म्हणून गोवा सुरक्षा मंच ताजो आभार मानता. ताणें सरकाराक सुद्दां उजरायला आनी उगड्याचेर पाडला. नॉर्मली राज्यपाल हे सरकारांची बावली आसता अशें आमी म्हणटात. ह्या राज्यपालान दाखोवन दिलां की आपल्याक कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार जे दिल्या हे स्वतंत्र मनीस म्हणून ऑपरेट करपा खातीर दिल्ले आसा हे आमच्या गोंयकारांक पयले फावट कळटा. दुसरो जलसंसाधन मंत्री फिलीप नेरीन आज जो स्टेटमेंट दिला ताणें मान्य केलां की म्हादईचें उदक कर्नाटकान ऑलरेडी व्हेलें म्हणून. आनी ताणें सांगलां ऑफिशियल लेवलचेर की ताजी एविडन्स आसा म्हणून तांचे कडेन पुरावे आसा. इट इज ऑन रिकॉर्ड. त्यामुळे मुख्यमंत्री सावंत आतां पर्यंत गोंयकारांक फटाशो मारतालो. एकही थेंब नेवू देणार नाही म्हणून सांगतालो. ही फटिंगपणां सावंतान करपाचें सोडचें हाज्या फुडें. आतां 12 जें कितें बांदतात तें सुद्दां तांच्यांनी दिवपाचें ठरयिल्लें आसा, एप्रूव करपाचें ठरयिल्लें आसा. हें सगळें सावंताक आनी मिनिस्टरांक खबर आसा. सारवासारव करता फिलीप नेरी की सुप्रीम कोर्टान पेंडींग आसा आमची केस आनी लवादा समोर पेंडींग आसा, ट्रिब्युनला समोर पेंडींग आसा. तांचो रिजल्ट हो फायनल जो आसा तो खरो रिजल्ट. आनी त्यामुळे ह्या पत्राक किंमत ना. ह्या पत्राक जर किंमत जर ना जावडेकराच्या जाल्यार मदीं एबेयन्सान दवरला म्हणून मुख्यमंत्र्यान आपलीच फाट जी थापटून घेतली आनी सगळ्या मंत्र्यांनी ताजें अभिनंदन जें केलें तें कित्या खातीर हांकां तोंडाचेर आपटिल्या जावडेकरान कर्नाटकान जें एफिडेवीट दिलां ज्या आधाराचेर सुप्रीम कोर्टान स्टे दिला कर्नाटकाच्या हाका तें खोटें दिलां. तें एफिडेवीट हें फॉल्स एफिडेवीट दिलां. खरें म्हणजे केंद्र सरकारान आनी गोवा सरकारान ताजेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घालपाक जाय आशिल्लो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख, श्यामचारी आणि अनिकेत नार्वेकर.